जेजू महिमा तुझो ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतर आमकां फावो माथ्यू वर्स वांजेल 10 अध्याय 1 ते 7 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 1 to 7. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशेडां गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां हीं: पयलो सिमोन, जाका पेद्रू म्हूण आपयतात, आनी दुसरो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, तोमास आनी सुकाकार माथ्यू, आल्फेवचो पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त सिमोन आनी जेजूक घतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी समारिया घरांच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या मदें वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. आज जेजू 12 जाणां शिसांक आपोवणें आनी तांकां अभिशेक करचे आनी तांकां पदवी दिवन धाडचे. आनी ही पदवी माथ्यूवाच्या वांजेलांत 10 अध्यायान पयले वाक्यांत सांगता: देवसार धांवडावचो, तांकां सोर अधिकार दिलो. सर्व रोग खंयचेय म्हणून ना, जेजून हर एक रोग गूण केल्यात. तो हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर. आतांचे जाल्यार बोन स्पेशलिस्ट जाल्यार दुसऱ्या खंयच्याकी करनात, पूण जेजून पुरा स्पेशलिटी हर एक पिडाशिडा जेजून गूण केल्या. हर एक पिडाशिडा. कुड्यांक दिश्ट दिल्या, मण्याक उलयशें केलां, हातपाय सारके नातल्या सारके गेल्यात, आनी बागोवन गेल्ल्या स्त्रियेक, 20 वर्सां तावन कोड्यार गेल्ल्या स्त्रियेक जेजून नीट केलां. कोडकारांक गूण केलां. कोलेपुराक करुणा सगळ्यो संगती. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केलां. मेल्ल्यांक जिवंत उठयलां. मारलुकेच्या पिडेन कस्ततल्यांक सुडका दिल्या. देवसार धांवडायल्यात. सोर संगती जेजून केल्यात. आनी तो पुरा जेजू आपल्या शिसांक अधिकार दिता आनी तांकां धाडटा. तांकां खाली अधिकार दिवन गीत बसा म्हणटा, धाडटा. हळ्ळे हळ्ळे आनी धाडटा. आनी ते येवन फाटी येवचे रिपोर्ट दिवचे बारी विशेष आसा. जेजूक सांगता तर तुजें नांव काडल्यार पुरो. देवसार सयत पळापळ घेतात. जर आज आमचें थंय कितें म्हणी उणेपण आसा, हें काम आज तेंत अभिशेक, तेंत एनॉयटींग, तेंत अधिकार जेजून आमकां हर एकल्यांक कोणें पुरा बौतिस्म काण गेला त्या मनशाक तो दिला. जर आमी तो फावो ते परी आमच्या कुटुंबांत आमी उपयोग करिना जाल्यार, जर आमी फावो ते परी त्या उतरा प्रमाण आमी जियेना जाल्यार, आमी काली मागल्यार पावना जे सुडका दी म्हणून. सुडका कित्याक? सुडका दिवचेच पदवी तुका दिल्या न्हय. तुका सुडका काणगेचे तुवें, जोड काणगेचे तुवें. हर एक संगतेचेर अधिकार देवान आमकां दिला. आनी क्लियर जेजू सांगता, खंयच्या शारांनी वचचे, खंय वचचे. त्या टायमार सुकोवन गेल्ल्या जुदेवांक सुवार्ता परगट करूंक आपोस्तलांक धाडिल्ले. पूण मागीर पावलूक विसरून काडता. दुसऱ्या लोकांक सुवार्ता परगट करून तांकांय देवाचें रास आसा म्हणलें सांगूंक पावलो मारिफात तो वावर करता जेजू. देखून आज आमकां खंयची बॉर्डर लायन ना मोगाच्या भावांनी भयणी. खंय आमकां वचयेत, खंय आमी सुवार्ता परगट करयेत. पूण इतलेंच की आमकां एक कशें आपोस्तल एकामेकाक खाल जावन जियेले. आनी पेद्रू तांचो मुखेली जावन आसलो. पेद्रूक कांय पयलें विसरून काडलेलें न्ही. पयलें आयिल्लो आंद्रे जेजू करसीन. आंद्रेन पेद्रू काडिल्लें. पूण हांगा पयलो जाता पेद्रूच. पयलें हर एक कडेन नांवां पेद्रूचें नांव पयलें आसा. कित्याक ताका तो वडील करून दवरता, ताचो लिडर करून दवरता तांकां. आज आमकांय खंयचे कुटुंबान जबाबदारी दिल्या जावंक पुरो. वाड्यांत आमकां एक थोडी जबाबदारी आसा पुरो. ह्या विर्गजेंत आसाक पुरो. ह्या समाजांत आमकां कसली जबाबदारी आसा ती बऱ्या तरेन केल्यार खंडीत आनी एक व्हडली जबाबदारी देव आमकां दिवंक शकता.
जर आमकां दिल्ली जबाबदारीने फावो ते परी पाळिना जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाच्या वावरांत आमी फाटीं सरता म्हणून जालें. देवान दिल्लो अधिकार आमी उपयोग करना आनी देवान दिल्लें कितें अर्यक कितें दिता देवा तावन येता तें खंयचेंय काम जावं दी तें देवा तावन येता. आमकां दिल्लें काम आमी बऱ्या तरेन भरपूर नासतना केल्यार खंडीत त्या कामा वरवीं देवाक महिमा जाता. आमी देवाक महिमा दिवंक शकता. आज ह्यो संगती आमच्या मतींत हाडटा आसतना कित्याक आज ह्या पवित्र पुस्तकाची समजोनी ह्या पवित्र पुस्तकाचे उतर हर एकल्यानी ते काणगेन आसतना रावच्या खातीर थोड्यो संगती सैतान आमच्या जिवितांत काम करता. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:4 कोरिंथीकांचे दुसरें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्य सांगता सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो मोती अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचंत सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजालान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. देवाची महिमा परगट जाता सुवार्ते मारिफात आनी ती सुवार्ते मारिफात परगट जाल्ली महिमा जायते जाण पळोवंक सकनात. देखून देवाच्या उतराक घमंड दिनात. देवाच्या उतराक मोत आनी काळीज देवाच्या उतराक दिनात. देखून आपलीच जिणी जियेतात आपल्याच जिवितांत ते मुखार वचूंक पळयतात. पूण मस्त जाणां सांगतात आजची थोडी युवा जाणां सांगतात आमी आमच्या सक्तेन आमी शिकल्या आमच्या सक्तेन आमी काम करता म्हाका देवाची गरज ना. ओली पुरा उतरां आज आमकां आयकूंक मेळटात मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी खंडीत जावन तुका शिकोवंक मोत कोणें दिल्ली देवान न्हय गे. तुका वाडवळ केल्ली देवान न्हय गे. तुका भलायकी दिल्ली कोणें देवान न्हय गे. तुका बरें जॉब दिल्लो कोणें देवान न्हय गे. आज आमी विसरून वता एक एक पटी. एंत मस्त जाणा तें आज एक नास्तीकपणाचें वारें उठलां. आमी हें थंड करूंक जाय आनी जेजूची सुवार्थ बळादीक तरेन परगट जायचे आनी हर एका लोकांक जेजूची सुवार्थ पावचे. आनी प्रत्येक जावन आज मिडिया द्वारे हर एक कडेन देवाचें उतर पावलां. जायतो लोक परिवर्तन जाला पूण थोड्यांक कांय ना. रेड्याच्या पाटीर पावस पडले बरी जाता तितलेंच देवाचें उतर भितर वचना काणगेनात. जिवीत परिवर्तन करूंक नाका पूण आज आमी तें जिवीत परिवर्तन करून काण गेल्यार खंडीत देवाक महिमा जाता आनी आमच्या संवसाराचे कश्ट जायते हाळू जातात. देवा सांगता जिवोवचे संतोश आमकां तो मेळटा आनी त्या संतोशान जियेतना कश्ट आयल्यार अनवर आमकां फूड करूंक जाता. आमकां धैर्य मेळटा आमकां बळ मेळटा कित्याक समी आमच्या सांगता आसा समी आमच्या सांगता जियेता. आनी कशें आपोस्तालांनी पळय जेजूक अनुभव केलो ते गेल्ल्या वेळार तांणी संवसार धांवडायले पिडेस्तांक गूण केले सगळे कोणें मागीर देव कोण म्हणून विसरून काडले तांणी वचून स्टेफनान कितली अजापान अद्भुतां केली. तांकां कितें सांगनातलें हांगा क्लियर सांगलें पळय देवसार धांवडया सोरोग आनी पिडाशिडाक गूण करचो अधिकार तांकां दिलो सगळो दिलो. पूण सर्व अधिकार सोम्या सांग थंय मात्र आमकां मेळटा. सोम्या थंय मात्र आमकां मेळटा आनी सोम्या सांगता जी जाल्यार मात्र आमी सोम्याची खरी भक्त आमी करून सोम्याचो खरो मोग आमी अनुभव करता जाल्यार खंडीत आमी सोम्याच्या कामान मुखार वचूंक आमकां कसली अडखळ ना. आनी सर्व संगती देव आमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा रोमाकाराचें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्य. हर एक संगती तो आमच्या बऱ्याक पडशें करता. देखून आमी निराशपणाक वचचे नाका. कश्टांत अनवरांत आसा जाल्यार आज सोम्याक आमी उलो मारया. सोम्या सांगता रावया इल्लेशें मागणें करया इल्ले सक्रामेंत भेट करया. खंय अरे जाता जाल्यार मिसाच्या बलिदानां आमी जेजूक आमी सेवया कुडी रक्तान सेवया आमी त्या वेळा आमचें थंय बळ मेळटा आत्मिकी घटाय मेळटा आनी हर एका झुजांत आमकां जैते बंद करूंक जेजू आमच्या सांगत आसता आनी खंडीत तो आसा. येत भावार्थान विश्वासान आज आमी खंडीत जावन ही कृपा आज आमी मागया. आपोस्तालांक दिल्लो तो अधिकार सगळो आमकां दिल्लो आसतना आमच्या बावतिस्मा मारिफात तो आमी रिन्यूवल करया आनी खंडीत जावन आमच्या जिवितान रिन्यूवल केलाक ते क्रिस्मा मारिफात आनी खंडीत जावन ह्यो संगती आमच्या जिवितान दवर आमच्या कश्टा वेळार अनवरा वेळार सक्कड हाचे सुडका जोडच्या खातीर सुमेचो आदार सुमेचे सांगतपण आमी सदांच मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बात काम गोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता स्त्री आमते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जग शेंजेचो भगिवंती मरिया देवाच्या माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.
आहे.